नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उकार. हांव समिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. विधानसभेत तापलो चिमलाच्या युनिटी मॉलाचो विशय. तयार तळ्याचो आमी करतले सांबाळ. विरोधकांनी करचो न्हय विरोध म्हणटा मुख्यमंत्री. चिमलात आपले वातावरण. पुलिशेच्या हजेरेत चिमलाकारांनी पंच वांगड्यांक घालो घेराव. आमकां नाकाच युनिटी मॉल प्रकल्प. चिमलाकारांचो एकमतान आवाज. कळशावयल्यान गाजलें विधानसभा अधिवेशन. गोंयांत कळसो नाका म्हणीत विरोधकांनी घेतली सभापतीच्या हौदात धाव. सागरमाला प्रकल्प कोळसो हाताळणी खातीरच विरोधकांचो आरोप. गोंयाक 700 MLD उदकाची आसा गरज. हातूंतले 630 MLD उदक मेळटा गोंयकारांक. 325 MLD उदक दिवपा खातीर प्रकल्पांचें काम 6 म्हयन्यांत जातलें पुराय. मंत्री सुभाषाची आमदार संकल्प आमोणकाराच्या प्रस्नाक जाप. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या उज्याक लागून विरोधी आमदार परतून आक्रमक. बर्च प्रकरणाचेर शुक्रारा दितले स्पश्टीकरण. मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन. आनी पर्रा एका कथीत मोगाच्या प्रकरणावयल्यान जालो वाद. दोगांनी एकामेकाचेर सुरयेन केलो जीव घेणो हल्लो. 2 जाण जखमी. हॉस्पिटलांत उपचार सुरू. पुलीस करतात तपास. आता पळयात खबरो विस्तारान. युनिटी मॉल वेटलँड आनी बफर झोनाच्या भायर आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून पर्यटनाक तशेंच सांताक्रूज मतदारसंघाक फायदो जातलो अशें रोहन खंवटेन स्पश्टपणान सांगलें. बुधवारा 14 तारखेर युनिटी मॉलाच्या थळाव्यांकडेन आपूण बसका घेतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मजगतीं हो प्रकल्प हांगा नाकाच अशें म्हणत विरोधी आमदारांनी खर निशेध केलो. पळयात. चिमला येवपी युनिटी मॉल प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध चालूच आसा. विधानसभेच्या सभाघरांत लेगीत ह्या विशयाचेर बरोच बोवाळ जालो. विरोधकांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केलोच, पूण मंत्री रोहन खंवटे आनी मुख्यमंत्र्यान हो प्रकल्प आयल्यार गांवची तशेंच तरणाट्यांची उदरगत कशी जातली हाचेर स्पश्टीकरण दिलें. आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीस आनी थळाव्या पंचायत मंडळाक हांवें हो विशय समजावन सांगला. बुधवारा आमी युनिटी मॉलाचेर निशेध करपी चिमलाच्या थळाव्यांकडेन सांजेच्या 4 वरांचेर मुख्यमंत्र्याच्या चेंबरात बसका घेवपाक आपयतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत सांगलें. Ecosystem and biodiversity, and hence the wetland ecosystem needs to be maintained. The people of Chimbel and especially the ST community needs to be informed of the steps taken to protect and preserve the ecosystem and whether the development curtails road widening and demolishing of houses. The steps the government has taken to bring clarity and to preserve the ecosystem in this regard. सांगता की हो आमकां त्रास जातले. आमकां जे उदक आसा तें मेळची ना. इन्फ्लुएन्शल झोन आसा, रिजर्वर्स आसा, तांकां त्रास हे प्रोटेक्ट करपाक जाय, प्रोटेक्ट जायना. हें जितलें जेन्ना सांगता तेन्ना कोणूच सरकार आयकुपाक रेडी ना. सरकार म्हणटा कितें आमी ठाम रावल्ले आसा की हें आमकां कशे भशेन हाडपाक जाय. स्पीकर सर, हितून इतलेंच कळटा की जो तयार लेक आसा, आतां मिनिस्टरान सांगलें की तयार लेकाक कांय जावपाचें ना. आतां मिनिस्टरान म्हाका दिसता आनी मुखेलमंत्र्यान आन्सर करपाची गरज आसा. फोन करपा लाय आनी पळय तुगे पाटो जागा आनी थिंग थिंग कितें होता थिंग फोन करायचें. स्पीकर सर, वेटलँड म्हणटा ते रिचार्ज द ग्राउंड वॉटर. They act as natural flood buffers and they sustain flora and fauna. आता हे जर सगळें पळयलें जाल्यार हो युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ जो येता ह्याच जाग्यार IT पार्क येतालो आनी हो IT पार्क बंद केलो. आता हो IT पार्क बंद केलो जाल्यार हें कित्याक सुरवात जाता? नवें कितें जालें अशें की तो जागो बदललो, त्या जाग्याचें क्लासिफिकेशन बदललें. हेजेर आमकां क्लियर 4 पॉयंटाचे आन्सर क्लियरिटी जाय आनी बेजीस ऑफ दीस वी डू नॉट सपोर्ट दीस युनिटी मॉल. दीस युनिटी मॉल प्रोजेक्ट शुड बी स्क्रॅप्ड एट दीस लोकेशन इन सर्वे नंबर 41/0. Speaker sir, there is need to ensure that no further development allowed in this area and further stop the environment damage. Hence the unity mall should be scrapped. The people have power as well. आणि जोरीचो लोकाले ग्राम सभा जे जाता जोरीचो सरकार आयकपाक सोदना जाल्यार सरकार लोकांचो वो कोणाचो? हो प्रोजेक्ट सेंट्राचो इज ऑन कॅपिटल असिस्टन्स. good for tourism, good for boosting tourism, and good for Santa Cruz constituency with preference to Chimlakar.
आणि चिमला लोकांची येता त्या दिसांनी 100% इकॉनॉमी वायज एम्प्लॉयमेंट वायज गॅरंटी दिता स्पीकर सर, तांची वाढ बडत जातली, कांयच कमी जावचें ना. आणि हांव उलोवपाचो ना तो उलयला तूं हांव उलयतलो एनवायरमेंट आहा तेका सोंपयता बस सोंपयता उलयता हय राव बस बराबर उलया मरे. स्पीकर सर, त्या गांवाक आज फुडार जाय, त्या गांवाच्या भुरग्यांक आज फुडार जाय. सगळे रिस्पेक्ट करून आमी जेन्ना काडटा, हांव परत प्रायवेट कितें जालें त्या लायनीन कितें जालें कांयच उलयना. हो ल्हानशा प्रकल्पा बरोबर बरें रावले, फ्युचर भुरग्यांचो बरो जातलो, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो. आमी कितें करता तें पर्यावरण राखून करता आनी त्या हाका म्हाका दिसता सगळ्यांनी सहमत जावन हे मॉल म्हणटा एखादी जायत कोणा मॉल दिसत म्हणून वा एकता केंद्र म्हणटू नाल्यार आनी कितें म्हण, इट इज बेसिकली अ टू सपोर्ट तुम्ही दिताय आता चेंज झाले नाव. माझे सरळ म्हणणे आसा, तुवेंनूय रिक्वेस्ट केला स्पिकरान इनिशिएटीव्ह घेवचो. फाल्यां 14 तारीख, फाल्यां तेंच्यांनी 4 वरांचेर तांकां जे बसल्या पळय त्याय लोकांक आपोवचे. म्हजें कांयच म्हणणें ना, आमची उलोवपाची तेंच्या वांगडा तयारी आसा. आपयत ना 5 जाणां बी आयक हांव 5 जाणां अरे आपय रे 40 जाणांक घेवन आपयता. 2 मिनटां बस. चिमलाकारांनी सध्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक तांबडो बावटो दाखयला. या संदर्भात चिमलाकारांचे खर आंदोलन चालूच आसा. मंगळारा चिमला युनिटी मॉलाच्या निशेधा वेळार तणाव निर्माण जालो. पुलिसांनी पंचवांगडी शंकर नायक हाका थळाव्यांच्या व्हड गर्देंतल्यान राखण दिवपाचो यत्न केलो खरो, पूण थळाव्यांनी पंचवांगड्यांक घेराव घालीत तांकां धारेर धरले. पळयात. कितें तूं व्हिडिओ काडला कितें म्हणूंक सोदता तुमी? ते आतां सॉरी म्हाका म्हणटाले, तुमी सॉरी म्हणना तांकां तुमी सॉरी म्हणटा म्हणलेले. सॉरी ना शंकर बाब. सपोर्ट करता
मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचेर कोळसा हाताळणी करपी तिनूय कंपन्यांनी पर्यावरणीय दाखले घेतल्यात. तांचे कडल्यान उण्यांत उणी कोळशाची हाताळणी सुरू आसा. प्रलंबीत हरीत कर बेगोबेग वसूल करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. आयज एक परत फोटो येवपाक जाय उलोवन तो आसा स्पीकर सर ब्रेक वॉटरचे उलय स्पीकर सर जाय कोणाक स्पीकर सर हो कोर्सो जाय कोणाक आमकां गोंयकारां नाका कोर्सो सर हो कोर्सो आमकां नाका लेट मनोहर पर्रीकरान सांगलो कोर्स बंद करतो म्हणून कोर्स तूं आनी कितें हाडटा स्पीकर सर सरकार गोंय कोळशा वयल्यान विधानसभा अधिवेशन गाजले. गोंयांत कोळसो नाका अशी घोशणा दीत विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत कोळशाच्या विशयाचेर दिशाभूल करतात. तशेंच सागरमाला प्रकल्प फकत कोळसो हाताळणी खातीरूच आसा असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो. कोळसो हाताळणी करपी कंपन्यां कडेन पर्यावरणीय दाखले नात. बेकायदेशीरपणान कोळसो कशे हाताळटात असो प्रश्न आमदार एल्टन डिकोस्तान केलो. मजगती मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचेर कोळसो हाताळणी करपी तिनूय कंपन्यांनी पर्यावरणीय दाखले घेतल्यात. तांचे कडल्यान उण्यांत उणी कोळशाची हाताळणी सुरू आसा. प्रलंबीत हरीत कर बेगोबेग वसूल करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. Mormugao Port Authority, then Maksota, it is category A port, and under EIA notification 2006, handling of more than 5 million tons cargo, ताका एनवायरमेंट क्लिअरन्स जावी पडटा फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट आनीक जेन्ना गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान व्हेरीफाय केलें एनवायरमेंट क्लिअरन्स आहा ना जाल्यार हें म्हाका मागीर हांव क्वेश्चन विचारतलो. बट बिफोर क्लॅरिफिकेशन हो कितें चोयना आसतना तांकां आमगेल्या स्टेट आमगेल्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश एंड कन्सेंट टू ऑपरेट कोल हें तांकां दिलां. आनी हांवें एक RTI मागलो. RTI आमकां डिटेल आहा तेजेर क्लियरली आमकां बरयलो दिलो आहा. आय वील प्लेस इट ऑन द टेबल दॅट दे हॅव नॉट गॉट एनवायरमेंट क्लियरन्स. सो विदाउट गेटींग एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हाका मिनिस्टराक जाण जावपा जाय कित्याक RTIचेर क्लियर डायरेक्टली बरयलो आहा दे हॅव नॉट गॉट एनवायरमेंट क्लियरन्स. Without having this, how does the Goa State Pollution Control Board has given them the consent to operate coal? सध्या हांवें सांगलां very clearly west of breakwater हिंगा कोल आनी कोक एक्टिविटी चलता म्हणून केंद्र सरकार सांगता. हे डबल इंजिन सरकार दुसरे राज्याचे सरकार हेजेर एक्टिविटी आहा म्हणून हे तुमगेल्या आन्सरान ना. हिंगा तूं कारवाय करतलो. आय एम टेलिंग यू दॅट दीस पर्टिक्युलर सॅप डज नॉट हॅव EC. मारबागवा पोर्ट ऑथॉरिटी हाच्या हातूंतल्यान आतां पर्यंत तीन कंपनीज ज्यो आहा पळय न्ही ते कोड हँडलिंग करता आनी तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स कितल्यो कंपनी साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड ताजे परमिटेड लिमीट अकॉर्डिंग टू द EC 5.5 आसा. ओके हेजी जर एन्युअली जर पळयली जाल्यार ह्या वर्साचे सुद्दां सांगता तेंची लिमीट अकॉर्डिंग टू द 5.5 आसा ती 3.294 करता. सेकंड जर अदानी मारबागवा पोर्ट तांची परमिशेबल लिमीट 5.2 आसा. लास्ट इयर तेंच्यांनी 4.6 केला. ओके थर्ड वन विच इज इन मुरीन डॉल्फिन ओके तेंची 0.3 आहा तेंच्यांनी 0.1 केला. ओके हाज्यो एनवायरमेंट क्लियरन्साची कॉपीज जी आसा पळय न्ही ही इश्यू तेंच्यांनी एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतला तिगूय जाणांनी आनी ते परमिसेबल लिमिटात आसा. कोणूच परमिसेबल लिमिटात ना अशें ना. ओके the coal handling at berth number 5A 56 south western port berth and port number 7 at Adani and coal handling Morphine Dolphin. ओके हांच्यांनी सगळ्यांनी एनवायरमेंटल क्लियरन्स हे हेतून घेतला. फक्त एकूच जी आहा पळय न्ही which is in coal handling at the Marine Dolphin 1, 2 and 3 which is an operation is prior to 2006 and before issuing of the EI notification 2006 which is estimated cost of the Marine Dolphin which is 1, 2 and 3 is less than 50 crores. EI notification in 1994 which also doesn't require the environmental clearance in the Marine Dolphin 1, 2 and 3. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयाक सध्या 700 MLD उदकाची गरज आसा. हातूंतले सुमार 630 MLD उदक गोंयकारांक मेळटा. आनीक 325 MLD उदक दिवपा खातीर प्रकल्पांचें काम 6 म्हयन्यांत पुराय जातलें. पूण उदका स्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आमदार संकल्प आमोणकराच्या प्रस्नाक जाप दिली.
नव्या प्रकल्पावरवीं अतिरिक्त 325 MLD उदकाची पुरवण जातली. फुडल्या 3 म्हयन्यांत मुरगांव मतदारसंघातलो उदकाचो प्रस्न सुटावो जातलो अशेंय मंत्री सुभाषान सांगलें. उदकाच्या उणावा विशीं आमदार संकल्पांत प्रस्न विचारिल्लो. आयज आमच्या मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता. आयज हांव अक्षरशः हे हावजा भितर ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, कित्याक ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाज्या बरोबर आनी आख्ख्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरा बरोबर जे इंजिनियर्स आसा तांच्या बरोबर ऑलरेडी 2 मिटिंगे घेतल्यो. जे इश्यूज असलेले तेजे भितर आमचो वास्कोचो आमदारूय आसलेलो, हांवूय आसलेलो. आसून सुद्दां मिटिंगे घेवन सुद्दां अजून पर्यंत तो इश्यू सॉर्ट आउट जावना. खंय तरी म्हाका दिसता डिपार्टमेंट खंय तरी म्हाका दिसता फाटी पडलेले आसा. तेंचे इंजिनियर्स आसा ते खंय तरी फाटी पडलेले आसा. इन्स्ट्रक्शन मिनिस्टरान दिल्या उपरांत सुद्दां आयज पर्यंत आमचो इश्यू सॉर्ट आउट जायना. जी मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, जे सावथ गोवा सालोलीम डॅमाचेर जे उदकाचें प्रोडक्शन जाता ते उदक मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन पावता, सड्याचेर पावता, बोगद्याचेर पावता, जेटीचेर पावता, हर्बर पावता. म्हळ्यार हे सगळी टेल एंड म्हळ्यार लास्ट शेपटी जी लास्ट टेल एंडा कडेन उदक पावता. हे उदक पावता म्हटल्यार आमकां थंयसर फक्त सकाळचे 1 वर उदक मेळटा. फक्त 1 वर उदक मेळटा. तेवूय बीन सकाळचे 6:30 ते 7:30 हेज्या वयर आमकां उदक मेळना. ह्या विशयाचेर ते पयलीं म्हजे कडेन उलयल्ले आसा. ह्या 3 म्हयन्यां भितर 2 फावटी ब्रेकडावन जाले आनी ह्या ब्रेकडावन जेन्ना जाता तेन्ना ती पायपलायन बंद करची पडटा आनी ताचे नंतर ती परत चार्ज जावपाक लोवर लेवल आसा ते सगळे फील जायत वता. प्रत्येक जण आपले मॅक्झिमम घेता. आनीक मार्मुगोवा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सडा जातले किंवा आमचे बोगदा जातले बाकीच्यो ह्यो एरियाज आसा त्यो हायर अल्टिट्यूड आसा आनी तांकां ते पावपाक उशिरा जाता. आनीक ही जी लायन आसा आमची ती लायन आसा ती सादारण 35 वर्सांच्या पयलीं अँड वी सी ऑफन ब्रेकडावन वीच वी कॅनॉट अवॉयड. आनी एक फावटी एक दीस जर ब्रेकडावन काडपाक घेतलो जर जाय जाल्यार ह्या पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सीक भितर बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात त्यो 1-2 दिसां भितर परत जातात. पण ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा समटायम्स ओन्ली सगळ्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ना अशें ना. म्हणजे बायणां हांगा जी लोवर लेवल आसा ती बेगीन पावता, वयर सड्यार उशिरा लागता. ताचे खातीर आमी कांय मेजर घेतलेले आसा. बाकीचे सगळे कडेन पावले नंतर तुमकां पावता. वी आर ड्रॉईंग सम स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर दीस. आमी त्या खातीरच सांगता की आमी जो 10,000 क्युबिक मिटर्साचो प्रोजेक्ट आसा एक आसा ताचे भायर इन एडिशन टू दॅट वी आर पुटिंग अप 20,000 क्युबिक मिटर MVR. हाची कारण कितें जातलें एखादे वेळ जालें ना जर जाय जाल्यार दीस वॉटर वील गो डिरेक्टली टू यू. अँड आय एश्युअर हिम आमी आतां जो नवो प्रोजेक्ट घेतात आमचो रिक्वायरमेंट ऑल टोटल गोवाचो आसतलो 700 MLD आनी आमी 630 MLD दितात. न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल पुट टुगेदर आमकां 325 MLD वॉटर सप्लाय येतली इन अनदर 6 months टायम. हे तुजे येतकच एखादे वेळ जाय जाल्यार आतां तुवें सांगलें तेच्या शिवाय आमचे पंप सेट्स 250 HP आसात. ताजो पंप सेट तुका 100 HP आनी घालतात. पंपिंग स्टेशन्स आसात ती 3 आसात. हातून भितर जी GLR 800 वाडेंक हातूनय एक कनेक्ट करतात. हातून ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान तुमकां आनी 3-4 म्हयन्यां भितर सफिशियंट वॉटर तुमकां मेळटलें 100% आसा. कारण 325 MLD ऑफ वॉटर इन एडिशन टू एक्झिस्टिंग 650, 630 हातून भितर येतले त्या वेळार सफिशियंट. आनी आमी हाचे खातीरच ज्यो पायपलायनी बी घाल्ले आसात त्यो नवे घाल्ले आसात. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या उज्याच्या प्रकरणा वयल्यान विधानसभेच्या दुसऱ्या दिसा विरोधी आमदार परतून आक्रमक जाले. ह्या प्रकरणाचेर शुक्रारा स्पश्टीकरण दिवपाचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलें. मंत्रीन हे आपणा दिवपाक नाका म्हणून ऑलरेडी देर इज नो आय विल मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बिकॉज लेजिस्लेचर सेक्रेटरिएट इज मिसगायडिंग द हाऊस. हे क्वेश्चन आनी व्हॉट इज डिसअलाउड जेन्ना तेका सांगात रूल 15 वाचो. नो आय वॉन्ट द आन्सर ऑफ 37-15 वाच. म्हाका हेजो जाय 37-15 वाच. Because sir, yeah, legislature is misguiding this house. Because I will move a brick of privilege. clear cut असा The रूल same answer was given. विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू असतानाच बर्च क्लब दुर्घटना वेल्यान विरोधी आमदारांनी सभापतीच्या हौदात धाव घेतिल्ली.
उपरांत मार्शलांनी सगळ्या विरोधी आमदारांक सभाघरा भायर काडिल्ले. दुसऱ्या दिसा बर्ज प्रकरणाचेर परतून विरोधी आमदारांनी सभाघरात बोवाळ घालीत ते आक्रमक जाले. हे प्रकरण सब जुडीस आशिल्ल्याचे कारण दीत सरकारान जाप दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान विरोधक परतून तापले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आणि विरोधी आमदारां मदीं शाब्दीक वाद जालो. निमणे ह्या प्रकरणात लक्ष घालून शुक्रारा ह्या विशयाचेर विधानसभेत चर्चा करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 114D जे प्रश्न विचारले अबाउट कॅबिनेट मिटिंग्स आणि एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल जे या सरकाराचे पेट फ्रेज पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल. स्पीकर सर आज हे म्हाका आन्सर कित्याक दिलना हे डिसअलाउ अंडर वॉट सेक्शन हेच प्रश्न जेन्ना हांवें 2024 तेन्ना विचारले हेजो आन्सर दिल्लो. आतां कितें गोड जाला जे हे मंत्री आणि मुखेलमंत्री हायड करपाक सोदता. अंडर वॉट दिस इज माय राईट एज अ लेजिस्लेटर. Do I have to write to the President of India how the functioning of the assembly is happening? Speaker sir, जेन्ना आमकां उत्तर दिना मुखेलमंत्री, it is your right. What are you hiding? जे कॅबिनेट अप्रुव्हल आमी जे मागलोले हे कित्याक हे क्वेश्चन डिसअलाव केला? हे कसली लोकशाही? ही लोकशाहीची हत्या. माझ्या सांगता पळय न्ही, हांव पयलीं सांगता की अंडर रूल 49(2) आयचो जो क्वेश्चन आशिल्लो तो पोस्टपोन केला. ताका आन्सर आनी अपडेट करपाचो आसा. कारण ते आन्सर अपडेट करून हांवें हो काय खंयसर आमकां हायड बीट काय करपाचें ना. हेजें उत्तर जें आसा तें शुक्रार दीस ताका सकाळी फुडें दिता म्हटलां. पयलीं तूं वयतालो तेजें सांगता न्ही स्पीकर सर, त्या ती हो क्वेश्चन पयलो येता तो 11:30 ताजें उत्तर ताका क्लियर कट दिता. खंयसरूच आमकां उत्तर दिवपाचें नाचें ना म्हणून म्हटलां इट इज 2A जो आसा हे पोस्टपोन केला. रेस्ट ऑल बाकीचो तुमच्यान सांगूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोमारा सांजवेळार ब्रिटवाडो पर्रा वाठारांत एक कथीत मोगाचें प्रकरण उक्ताडार आयलें. कांय कारणांक लागून दोग तरणाट्यांनी एकामेकाचेर सुरयेन हल्लो केलो. ह्या घडणुकेंत दोगूय तरणाटे गंभीर जखमी जाल्ल्यात. एका जखमीचेर म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा जाल्यार दुसऱ्याक GMCत उपचारा खातीर दाखल केला. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. काल सोमारा सांजवेळाचेर ब्रिटोवाडो पर्रा हांगासर एक असोल्ट जालेल्याची बातमी आमकां मेळटा. हो इन्सिडंट असो जावन आसलो रेंटेड प्रॉपर्टीन रावपी दोन मनशां मदीं ही झगडी जाता. ही झगडी प्रेम प्रकरणा वयल्यान खंय तरी जालेल्याची आमकां दिश्टी येता. सद्दाम उल्ला आनी दीपक सरकार अशे दोग जाण ह्या मनशांची ह्या इन्सिडंटान इन्वॉल्ड आशिल्ल्या दोन्ही मनशांची नांवां जावन आसा. प्रेम प्रकरणा वयल्यान तांच्या मदीं झगडी जाता. झगडेचें रुपांतर इतलें इंटेन्स जाता की ते दोगूय जाण एकामेकांचेर चाकू हल्ला करतात. दोगांकूय तात्काळ म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत शिफ्ट करपाक येता आनी भितरलो एकटो मनीस जो आनी सिरियसली मेजरली इंजर्ड आशिल्लो ताका बांबोळच्या GMCन शिफ्ट करपाक येता. ह्याचेर जो तपास आसा फुडलो तपास आसा तो म्हापसा पुलीस जो आसा तो करीत आसा आनी फुडली इन्फॉर्मेशन जी आसा ती आमी तुमकां दीत रावतले. दिवचल मालांतल्या सारमानस वाठारांत शेतकारांनी सुरू केल्ल्या आंदोलनाच्या प्रस्नाचेर ठोस निर्णय जावंक ना. दुसरे वटेन शेतकारांनी सुरू केल्लें आंदोलन फाटीं घेवचें म्हणून प्रशासकीय पावंड्याचेर नेटान हालचाली सुरू आसात. पूण शेतकारी आपल्या निर्णयाचेर ठाम रावल्यात. शेतकाराचे प्रलंबित प्रश्न सोडयात अशी मागणी करीत पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतले शेतकार फाटल्या ब्रेस्ताराच्या रस्त्याचेर देवल्यात. उपरांत शेतकारांच्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाक आमदार प्रेमीन शेट हाच्या हजेरीत दिवचलच्या उपजिल्हाधिकाऱ्या वांगडा एक जोड बसका लेगीत जाली. मात मंगळारा दनपारा मेरेन आंदोलन चालूच आशिल्लें. तेंच्यांनी आमकां दिसता ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो पळय केल्लो हांकां आमी दिल्ले बरेपणान दिल्लो गव्हर्मेंट बॉडीचे तेजे ते आसले ट्रक एसोसिएशन आसलें. तुमचे जे कितें इश्यू आहा पळय ते आमी सॉर्ट आउट करता तेन्ना ट्रान्सपोर्ट चालू करतलो म्हणून. आनी काल अशें सडनली जालें की हांकां हेंच्यांनी पुलीस प्रोटेक्शन घेवन ट्रक चालू करपाची आयज मनमानी केली. आनी ते समज ते म्हणलें की तुमकां आमी सगळें दिलां ड्राफ्ट दिला हें दिलां. आमकां ड्राफ्ट दिला तो सगळो मिटींग जाल्या पळय कलेक्टर कडेन आमची ती सगळी वन सायड जाल्या.
ती आमी सांगलेले पळय तेजेर कांयच ना. ते आतां कोणी कितें ड्राफ्ट कसो बरयलो तें आमकांय खबर ना, पूण आमकां तो ड्राफ्ट जो मान्य ना, तो ड्राफ्ट बोगस. आनी दुसरी गोश्ट ताका सांगलें ते आतां म्हणलें आमचो मामलेदार साहेब येयलो, आमचो PI साहेब, तांकां आमी रिस्पेक्ट, तेंच्यांनी आमकां रिस्पेक्ट दिलो, आमी तांकां रिस्पेक्टान तांकां सांगलेलें आहा. जर कंपनी सांगता आमचे कडेन डॉक्युमेंट आहा जाल्यार तेंच्यांनी डॉक्युमेंट हाडूनी, आनी आमचे कडेन डॉक्युमेंट आहात हाडून तेंच्यांनी मागीर चालू करूनी. आतां पळय आमी धुल्लो खाता थंय कितें कशें जगपाचें आमी घर तेंकोन आहा, पूण ते कांयच करूंक तयार ना. भुरगीं बाळां सगळीं कपड्यांक धुल्लो, जेवणान धुल्लो, उदकाक धुल्लो, कितें सांगलें तांकां. गाडी आडयली न्हू, कित्याक आडयली काय म्हणटा ते सावन आं पळया मरे आं धुता, हांगा धुतात ते, थंय धुयना. हो फोटो धाडटा ताका व्हिडियो काडून. हें तेंचें हें असो अशो हेजेर कितें तें आतां तुमी तडको करा, हेजेर सोंपयता हांव. उलोवन थकलो हांव आनी कांय ना. आतां 2 वर्सां जालीं. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.